भाग्यवंतपण आपणावंक वावुरतना आयचें शुभ वर्तमान आमकां सुभागी जावंक कांय उपाय आमकां दिता. संवसारी वस्तूंचे चड लक्ष दवरिनासतना आत्मीक प्रगती करूंक आमचो आवंडो जावंक जाय. अशे तरेन निसणेचो एक पावंडो चडटना जिवीत कठीण जाता. आमी दूख मांडून घेवन शिकता. दुसऱ्या सवे काकुत्सार जावंक वावरूंक गरजेचें. जंय उचांबोळाय आसा थंय शांती करनारा जावंक एक आव्हान आमी फुडो करूनच सुभागी जावंक शकता. जेजूचो वावर करतना आमकां पिडापीड ओतमांक परिस्थिती फुडो करूंक पडटच. जेजूकय तशेंच घडलें. कांय पावटी आमी रावनासलेल्या वेळार आमचें मरण पासून येवंक शकता. तेन्ना आमकां स्वर्गार भोव व्हडली मोजोरी मेळटली म्हूण जेजूनच सांगलां. जेजून दोंगरा तावन प्रवचन केलें आनी आमकां भाग्यां दिली. जेजूच्या प्रवचनांतली शिकवण आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत चालीक लावंक वावरूंक गरज. आयज देवाचें उतर आमी जेन्ना खालतेपणान जियेता तेन्ना देवाचें आसणें आमच्या जिवितांत अणभवूंक पावता म्हूण उगडास करता. पयले सुवातेर देवाचें उतर वाचून ह्या उतराक फावो तो जबाब दिवन देवाच्या उतरा मुखार खालती जावया. दर दिसा देवा पेल्या उतरां वरवीं आमचे लागीं उलोवंक सोदता. आपल्या उतरां वरवीं आमकां जिवितांत मार्गदर्शन दिता. हें देवाचें उतर वाचूंक घडये हांवें खालतेपण दाखोवंक ना. दर दिसाक पवित्र पुस्तक वाचून देवाक आनी ताच्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया. आमच्या आकांताच्या वेळार कश्टां वेळार आमची काळजां उचांबळ जाता. असल्या वेळार हें पवित्र पुस्तक वाचून खालतीकायेन देव दाखयता ती वाट दवरुया. दुसरे सुवातेर आमी आमच्या काळजांत कुशालकाय आनी शांती आशेता. संवसारी वस्तू पुंजावन घडये ही कुशालकाय आमी जोडूंक सोदता. दुसरे सवे उदार मोवाळ आनी काकलुतसार जाता तेन्ना खरी कुशालकाय आनी शांती आमकां देव फावो करतलो म्हूण हो संदेश आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 5 वळ 1 ते 12 हातूंत मेळटा. आमच्या कुटुंबांत, शेजाऱ्यांत, शाळेंत, वावराचे सुवातेर वो वाटेर आमकां असल्यो संद्यो कितल्योच फावो जातात. ह्या संद्या वरवीं देव दिता ती खरी कुशालकाय जोडूंक वावरुया. तिसरे सुवातेर जो फिरगोजेंत आमी वावर कोत्ता तो जेजूचो वावर. तो आमी जेजू पासत कोत्ता. थोडे पावटी जेन्ना आमकां वायट उतरांनी पाचारतात वा आमच्या बऱ्या वावराची टिका कोत्तात तेन्ना आमी हो बरो वावर सोडून दिता. आयज जेजू म्हणटा, म्हज्या नांवा पासत तुमकां दुमाळो दीत तेन्ना कुशाल जायात. तर जेजूच्या वावराक सगळ्या घडीतांनी विस्वाशी रावन आमी खालतीकायेन फुडें वचुया. ह्या कृपे पासत दरेकल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.